कुंज विहारी जय कुंज
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव धर्म की जय। हरे कृष्णा। तर सगळ्यात पहिले म्हणजे तुमच्याकडे दिलगिरी व्यक्त करता मातसो लेट जालो दिसांच्यात पावपाक फास्ट आयलो बेगीन उदक ओतल्यान येयलो सारको आंग सुद्दां घासलो तर आमी बेगीन सुरू करूया मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर तुमचे सगळ्यांचे प्रेमपूर्वक स्वागत असा आजच्या ह्या सत्संग कार्यक्रमात। तर सगळ्यात महाभारत खबर आसा न्ही तर घरान भगवद्गीता दवरल्यार थोडे म्हणटा की घरान महाभारत जाता अशें कोणाक अनुभव आसा? खूबशे लोक असो गैरसमज आसा की घरान भगवद्गीता किंवा घरान महाभारत दवरप म्हणजे घरान महाभारत जावपाक शकता अशें जावपाक शकता। तर भगवद्गीतेन जो लास्ट श्लोक आसा कितें म्हणटा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। ज्या जाग्यार योगेश्वर श्री कृष्ण भगवंत आसा आनी ज्या जाग्यार अर्जुन आसा थंय निश्चित रूपान श्री आनी विजय अवश्य आसतले। तर महाभारतान एक सुंदर असो श्लोक येता
जेन्ना केन्ना आमी खंय भायर पुस्तक वितरणाक वयता, जेन्ना केन्ना एखादो व्यक्ती आमकां प्रश्न करता की तुमी देवाची भक्ती कित्याक करता, इतले कित्याक उडपाक जाय, जेन्ना केन्ना आमी हो जो कोर्स करता जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तितूंत भितर सगळ्यां पयलीं हो श्लोक आमी सगळ्यांक सांगता आनी हो श्लोक सांगतकीर सगळ्याक पडटा की बाबा हितून कितें तरी आसा. तर काल जस्ट काल एका व्यक्ती कडेन हांव उलयतालो, तो म्हाका म्हणटालो की प्रश्न करपाक लागलो कितें तरी आपल्याक सांग, ताका हांवें हो श्लोक सांगलो. तर ह्या श्लोका वयल्यान आयज आमी सुरवात करुया. तर हांवच म्हणटा, तुमी सगळ्यांनी खूब फावटी आयकला आसतलो हो श्लोक. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, धर्मो हि देशो अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समाः. तर महाभारताचा हो एक श्लोक आसा, तितून म्हणलेलें आसा की आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्. आहार म्हणजे कितें? आहार म्हणजे कितें? जेवण, जे आता आमी प्रोग्राम जावन करपाचे आसा. निद्रा म्हणजे न्हिदप, जे थोडे आपले सुद्दां करपाक शकतात. भय म्हणजे कितें? डिफेन्स, आमकां भंय आसता, डिफेन्स. आहार निद्रा भय. मैथून म्हणजे अपोजीट, जे ताका भंय दिसता पळय. तर मैथून म्हणजे शारीरिक संबंध, घोव बायला किंवा प्रेमी प्रेमिका भितर. तर आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्. म्हणजे जेवण, जेवप हे आमच्या भितर आनी जनावरां भितर. पशुभिः आनी नराणाम्. पशु म्हणजे जनावर आनी नर म्हणजे आमी. तर ह्यो चार गोष्टी जनावरां भितर आनी आमच्या भितर कितें आसा? समान आसा. आमी बी जेवतात, तीवूय बी आहार घेतात. कितें फरक आसा? आसा ना? आमी कितें खातात? शीत रोस भाजी, पनीर, गोबी मंचुरियन आनी कितें. तर जनावरां हें सगळें खातात, खावपाना. पनीर चिली बी दिल्यार खावपाना. तर आमी बऱ्या प्लेटीन सजोवन खातात. स्टिलाच्या प्लेटीन, कोण चांदीच्या, कोण भांगराच्या, कोण पेपर प्लेटीन, कोण थर्माकोलाच्या प्लेटीन सुद्दां खातात. आमी आपल्याक एडवान्स समजतात. तर फरक कांयच ना. जे गुलाब जामून खावन आमकां जो आनंद येता तो दुकर कितें खाता तुमकां खबर आसा? तर दुकराक तितलोच आनंद येता ती विश्टा खावन. त्या खातीर आमच्या आहारा भितर आनी तेंच्या आहारा भितर कांयच फरक ना, समान आसा. निद्रा आमकां न्हिदपाक कदाचित गुळयो घेवच्यो पडटा. आयज अशी परिस्थिती येयल्ली आसा, थोड्यांक न्हीद पडना, न्हिदेच्यो गुळयो घेवच्यो पडटा. जनावर केन्ना पळयला? कुत्रो, आयज म्हाका न्हीद पडना, गुळी घेवया. माजर केन्ना न्हिदेची गुळी घेवन न्हिदता? तर आमच्या बरी ती न्हिदतात. तर समान आसा आहार निद्रा भय. भय म्हणजे डिफेन्स. आमी जर जंगलांत गेलेलोच आमकां वाग अटॅक करतलो, आमकां भंय दिसता म्हणून आमी कितें करता? घराच्या गेटीर लॉक घालता, भितर खिळी घालून न्हिदता. थंय पयस वयतना गाडयेन चाकू कितें दवरता, एकटो रातचो येवचो पडलो जाल्यार ते आमकां भंय आसता. त्या भशेन जनावरांक सुद्दां भंय आसता. मैथून म्हणजे सेक्स लायफ आमचे भितर आनी जनावरां भितर कांयच फरक ना. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु आनी नर, हितून भितर कांयच फरक ना. कितें फरक आसा तर जनावरां भितर आनी मनशां भितर? कोण सांगपाक शकता? कित्याक कळना? तूं येयल्यार कुत्रो धांवन येतलो शेपडी हालें, तूं आयली म्हूण. तेंकाय तेंच्या भाशेन कळटा, पूण सांगपाक शकता फरक? ते बी विचार करतात न्ही. तुमी PhD पर्सन आशिल्ले न्ही, सो ते सुद्दां विचार करतात, तेंच्या भाशेन ते सुद्दां उलयतात.
कितें फरक आसा? भक्ती करपाक शकना एक पॉयंट आसा आनी कितें हां ज्ञान मातशें कमी आसा पण जे आमी करपाक शकना तो कुत्रो करता वचून चोराक बिराक धरपाक आमच्यांनी चड ज्ञानी जालो ना तर हांगा महाभारतान एक विशेष गुण सांगलेलो आसा आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हितेशो अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान धर्म जो आसा तो मनशा भितर विशेष आसा जनावर धर्माचे पालन करता धर्मो हितेशो अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान जर मनीस धर्माचे पालन करना जाल्यार मनीस कोण पशुभिः समान आता धर्म म्हणजे कितें कितें धर्म म्हणजे कितें कोण सांगता कोणाक खबर ना एक आसा जनावर एक आसा मनीस मनशाचे राज्य जनावरांचे राज्य फरक कितें धर्मेण हीन पशुभिः समान धर्म म्हणजे कितें कोणाक खबर ना धर्म व्हॉट इज धर्म कितें धर्म म्हणजे तर आमची हांव तुमकां शास्त्र कितें सांगता तें सांगतलो पूण तुमच्या मतीन धर्म म्हणजे कितें रिलीजन एक इंग्लीश वर्डाचे एक इंग्लीश वर्ड आसा तेजो मिनींग दुसरोच जाता एक्चुअली रिलीजन म्हणजे आनी कितें तुवें इंग्लीश ट्रान्सलेट केलें फक्त साखरेचो धर्म कितें गोड कोडू आसना साखर ना शिवर मिरसांगेचो धर्म कितें तिखसाण मिठाचो धर्म कितें खारसाण तर धर्म म्हणजे कितें आमचो धर्म कितें तर आमचो जो ग्रंथ आसा श्रीमद भागवतम तितून एक सुंदर श्लोक सांगलेलो आसा तेचे पयलीं तुमकां एक प्रश्न जो व्यक्ती दुसऱ्याचे केन्नाच वायट करना सदांच दुसऱ्याचे बरें करता दुसऱ्यांक मदत करता दान दिता शक्य तितले पुण्य करता जशें प्रभुजीन म्हणलें सेवा करप सेवा करता देवळांत वचून दर्शन घेता अशा व्यक्तीक तुमी धार्मीक व्यक्ती म्हणटले काय ना हय धार्मीक हो खरोच धर्म आसा काय अशें करप हें धर्म अधर्म अधर्म धर्म तर भगवद्गीतेन कृष्ण कितें सांगता जो खूब फेमस श्लोक हांव कितलेय फावटी सांगता लास्ट सत्संगान सुद्दां म्हणिल्लो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्माची जेन्ना ग्लानी जाता म्हणजे धर्म कमी जावपाक लागता अभ्युत्थानम म्हणजे अधर्माची वाड जाता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं तेन्ना हांव येता मागीर कितें म्हणटा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय ह्या धर्माची परतून स्थापना करपाक आपूण प्रत्येक युगान येता तर कितें काय हो धर्म आमी जेन्ना ह्या श्लोका वयल्यान प्रवचन केन्ना सांगतात तेन्ना आमी म्हणटात की भगवान पयली प्रायोरिटी कोणाक दिता परित्राणाय साधूनां साधूचे रक्षण करपा खातीर येता आपल्या भक्ताचे रक्षण करपा खातीर विनाशाय च दुष्कृतां जे दुष्ट आसा
राक्षस प्रवृत्तीचे लोक आसा किंवा आमच्या हृदयात जी दुष्टता आसा ती काडपाक आपण येता आणि मागीर धर्माची स्थापना करपाक येता अशें म्हणटात. पूण पयल्या श्लोकाच्या पयल्या हितून भगवंत सांगता की यदा यदा ही धर्मस्य, तर एक्चुअली भगवंत धर्माची स्थापना करपाक येता. धर्म हे प्राधान्य आसा भगवंताक. तर खंयच्या धर्मा बद्दल हांव उलयता तर श्रीमद भागवतमांत सांगला की सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तीर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती. तर ह्या श्लोकाचो असो अर्थ आसा की सवय पुंसा म्हणजे अखिल जो जीव आत्मा आसा, अखिल जी मानव जाती आसा त्यांचो खरो धर्म कितें? यतो भक्तीर अधोक्षजे. अधोक्षज म्हणजे भगवान श्री कृष्णाचें एक नाव. आमी जे कितें करता ते करता आसतना, ते कार्य करता आसतना जेन्ना आमच्या हृदयान कृष्णा प्रती भक्ती जागृत जाता तेका म्हणटात कितें? कितें म्हणटात? धर्म. जसं की आमी पळयलो साखरेचो धर्म कितें? गोडसाण. तसोच जिवाचो धर्म भगवंताचेर प्रेम करप. साखर जर कडू लागपाक लागली जाल्यार साखरेक आमी कितें म्हणटले? कारातें म्हणचें पडलें. त्याच भशेन आमची गती जाल्ली आसा. आमचो खरो धर्म कितें आसा? येतो भक्तीर अधोक्षजे. भगवंत श्री कृष्णा प्रती भक्ती. जे कार्य करतात आमी, कामाक वयता कितें कितें करता, वेगळे वेगळे धार्मीक कितें तरी कार्य करता. जसं कोण व्यक्ती म्हणा की दान दिता, देवळान वयता, दर्शन घेता, पूण तें करून हृदयान कृष्णा प्रती भक्ती इल्ली वाडटा काय? ना जाल्यार तें धर्म न्ही. धर्म म्हणजे भगवंता प्रती हृदयात भक्ती जागृत जावप. आनी ती सुद्दां भक्ती कशी? अहैतुकी अप्रतिहता. कांय हेतू आसपा जायना तितून की तूं म्हाका अमूक अमूक दिल्यार आपूण तुका अमूक दितलो. आपूण एक नाल्ल दितलो 50 रुपयाचो आनी 50 लाखाचो बंगलो मागतलो. ताका भक्ती म्हणटात अहैतुकी अप्रतिहता, जी केन्नाच कमी जायना आनी जी करतकीर ययात्मा सुप्रसिद्धती, आमचो आत्मा जो आसा तो प्रसन्न जाता. ताका भक्ती म्हणटात. अशी भक्ती आमी जागृत करपाक जाय. तर ज्या मेरेन आमी ही भक्ती हृदयान जागृत करपाना त्या मेरेन आमी केन्नाच संतुश्ट जावपाना. तर वेद जे आसा तर वेदान वेगळे वेगळे मार्ग म्हणजे मेन 2 मार्ग सांगलेले आसा. एक म्हणजे प्रवृत्ती मार्ग आणि दुसरा म्हणजे निवृत्ती मार्ग. प्रवृत्ती मार्ग म्हणजे ह्या संवसारात रावन कसो चडांत चड आनंद घेवपाचो, हेका म्हणटा प्रवृत्ती मार्ग. म्हणजे हे जर यज्ञ केले जाल्यार तुका अमूक कितें प्राप्त जावपाक शकता. अमूक प्रकारचे यज्ञ केल्यार तुका आनी कितें मेळपाक शकता. बायलेन पयलींच घडयाळ दिली बेगीन लेक्चर सोंपय. तर वेदान 2 मार्ग सांगलेले आसा, प्रवृत्ती आणि निवृत्ती. प्रवृत्ती म्हणजे कसो आमी वेदान जे वेगळे वेगळे उपाय सांगलेले आसा कशे आमी ह्या संवसारात सुखी रावपाक शकता. तर ताका म्हणटा प्रवृत्ती मार्ग. आणि दुसरो म्हणजे निवृत्ती मार्ग म्हणजे त्यागाचो मार्ग. कशें आमी ह्या संवसारात त्याग करून आपल्या जे ओरिजिनल जो स्वरूप आसा म्हणजे जे ओरिजिनल धर्म जो आसा तो कसो जागृत करप. तर प्रवृत्ती मार्ग खूब सोंपो आसा आनी निवृत्ती मार्ग आसा तो मातसो कठीण आसा. आनी निवृत्ती मार्ग हो श्रेष्ठ मार्ग आसा. तर ह्या श्रेष्ठ मार्गाचो आमी जे मेरेन आचरण करना, ह्या श्रेष्ठ मार्गार वचपाक ज्या मेरेन आमी प्रयत्न करना त्या मेरेन एक्चुअली आमी कोण आसना? पशुधीर समान. जरी तर कितले आमी धार्मीक कार्य करतात पूण ह्या श्रेष्ठ मार्गार
वचपाक आमी प्रयत्न करना, हृदयांत भक्ती जे मेरेन जागृत जायना ते मेरेन पशुबीर समान हो श्रेष्ठ मार्ग आमी आपणावचो म्हणून भगवन खूब सुंदर सुंदर योजना करता आमकां आपल्या प्रती आकृष्ट करपाक. भगवन खूब सुंदर सुंदर लीला करता ह्या भुतलाचेर, खूब मधुर मधुर लीला करता म्हणून भगवंताचो एक गुण आसा लीला माधुर्य. आणि ह्याच लिलेन आमी कशे तरेन ह्या लिलेन आमी रुची उत्पन्न करपाची, कशा ह्या लिलेन आमी भाग घेवपाक शकतात हे शिकोवपाक भगवान श्री कृष्ण हो श्रेष्ठ मार्ग दिवपाक भगवान श्री कृष्ण परतून ह्या भूतलाचेर आयले. कोण सांगताय? वयर पयल्यार तुमी दोन जाणां अशे हात वयर करून कितें म्हणटात ते 6 हरे कृष्णा हरी बोल म्हणटात. तर श्री चैतन्य महाप्रभू जावन भगवान श्री कृष्ण परतून ह्या भूतलाचेर आयले. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. खरो धर्म दिवपाक, खरो धर्म कितें सांगलें हांवें? भगवान श्री कृष्णाची भक्ती दिवपाक चैतन्य महाप्रभू आयले. आणि फक्त 500 वर्सां पयलीं म्हणजे भगवंताचो लेटस्ट इन्कार्नेशन. आणि चैतन्य महाप्रभू एक उपमा दिता. ही भक्ती किंवा भगवंताचेर प्रेम कसो सुरू जाता. आमकां सगळ्यांक कृष्ण प्रेम जाय काय नाका? जरी तर आमकां कोणाक खबर ना जाल्यार सुद्दां आमी सगळे एक्चुअली कृष्ण प्रेमाच्या फाटल्यान धांवतात, खऱ्या आनंदाच्या फाटल्यान धांवतात. तर देवाचे आमी मोग करपाक सोदतात म्हणून हांगा आसा कितें तरी शिकपाक. भगवंता कडेन आमी संबंध स्थापीत करपाक सोदतात म्हणून हांगा आसा. आनी चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाये भक्ती लतावी. भरपूर भरपूर प्रजातीन जन्म घेवन सांगपाक शकता थोडे प्रजाती घेवन स्पिसीस वेगळे वेगळे सांगात. जनावर, मागीर नुस्तीं, पक्षी आनी कोण? झाडां आनी कोण? झुडपां, रेप्टायल्स, सोरोप आनी कोण? आनी आमी ना मनीस. तर मनशां भितर सुद्दां वेगळे वेगळे ग्रेड आसा मनशाचे. मनशाच्या भितर 4 लाख प्रकार आसात. एक जस्ट उदाहरणा भितर आमचे भितर सुद्दां आमचे बरोबर रावपी सुद्दां व्यक्तीचे कांयचे विचार वेगळेच आसता, कांयची चेतना पूर्णपणे वेगळी आसता. एकदां हांव BBA करपाक एग्जाम आन्सर करपाक कॉरेस्पॉन्डन्स केल्लें. एग्जाम आन्सर वयतालो तेतून थोडे जे स्टुडंट आशिल्ले तर ब्रेस्ताराक जर क्लास आशिल्ली जाल्यार केन्ना केन्ना शुक्रार शेनवार सॅटर्डे हॉलिडे जाल्यार सॅटर्डे संडे 2 दीस हॉलिडे. तर एकटो म्हाका सांगतालो की आपूण शुक्राराक असली गुळी घेवन निघता की डायरेक्ट सोमारा सकाळी उठता. खरेंच. तर आमच्या भितर आमचो एकटो भक्त येतालो, नांव घेना आमचे आतां सद्याक तो भायर गेलो आसा विदेशांत. तर तो सुद्दां केन्ना केन्ना आज उठतालो बरो दुसरे दीस सकाळी उठतालो. कोणें उठयल्यार तेका खूब राग येतालो. थोड्यांक न्हिदपाक खूब आवडटा. तर थोड्यांची चेतना अशी वेगळी वेगळी प्रकारची आसता. तर कोण भाग्यवान जीव, किंचित असो भाग्यवान जीव आसा तेका भगवंताची भक्ती लता प्राप्त जाता. आनी जेका ही प्राप्त जाता ते खरेंच खूब भाग्यवान आसा. जे श्रेष्ठ मार्ग आपणायता ते खरेंच खूब भाग्यवान आसा.
तर एकदा काही फ्रेंड्स असे भायर नाईट आउट करपाक गेले. बरें घेतलो ताच्यान टेंट घेतलो आनी गेले. टेंट घालून न्हिदले. तर एकटो मदीं राती जागो जालो आनी वयर पळयता सुंदर अशें मळब आसा. सुंदर कोण म्हणटा ते नक्षत्र, सितारे, जमीन पर नहीं आसमान, तारे आसमान पे जमीन पे. सुंदर असो चंद्र दिश्टी पडटा आनी तो आपल्या फ्रेंडाक उठयता. बेगीन बेगीन उठयता आनी फ्रेंड उठता. पळय पळय म्हणटा, वयर पळय म्हणटा, कितें दिसता? तो म्हणटा पळय कितलो सुंदर मळब आसा. अरे पूण तूं कितें शिकलो कितें हेजे वयल्यान? तो म्हणटा पळय मळब खूब सुंदर दिसता, रात बरी आसा, चान्नें बरेंच आनी कांय ढग बीन ना, पावसाचें कांय लक्षणां ना. अरे मुर्खा तूं शिकलो तरी कितें? काय बरें मळब आसा. अरे मुर्खा आमचो टेंट गायब जालो. तर केन्ना केन्ना आमच्या फुड्यान जी गजाल आसा तेजेर लक्ष दिवपाक आमी विसरतात. तर आमच्या फुड्यान सामकें कोण आसा, आमच्या काळजांत कोण आसा? परमात्मा स्वरुपान भगवान श्री कृष्ण आमच्या काळजांत निवास करता आनी आमी ताका विसरल्या. लोक सगळे कडेन सूख सोदता, खूब कितें कितें जाय. जगपाक साद्यो गजाली पुरो काय ना. तशें तेणें म्हणलें शीत दाळ, भाजी, लोणचें, पापड पुरो न्ही जगपाक. आनी कितें जाय? गोबी बीन जाय तशें आसा, समोसा बीन जाय तशें आसा. आमची सुलोचना माताची समोसा करता ते मात जाय म्हाका. तर जगपाक रायस दाळ, तसली भाजी, पापड, लोणचें म्हळ्यार पुरो न्ही. पूण तुमी हें सादेशें जेवण शेगीच 6 म्हयने जेवपाक शकता. 6 म्हयने फक्त शीत दाळ, पापड, लोणचें जावपाक शकता. 3 म्हयने तरी सेम जेवण जेवपाक शकता ना? हय तर 1 म्हयनो, 1 आठवडो तर आमकां सद्दां दुसरें जाय. 1 आठवडो सोड, सद्दां सोड. आमकां सकाळीं ब्रेकफास्टाक वेगळें, लंच वेगळो, डिनर वेगळें जाय. सद्दां आमी चेंज करता. कित्याक? कित्याक सांग? आमकां कितें जाय? एन्जॉयमेंट जाय. कपडे आय बरे दिसतात पळय, धोती कुर्ता घाल, धवे धवे सारके. वयल्यान हे कपडे घातल्यार मार्केटान रिस्पेक्ट मेळटा. केळी घेवपाक गेल्यार कोण 1 डझनाक 14 केळी दिता. वयल्यान डिस्कावंट मेळटा हे कपडे घालून गेल्यार. खरेंच केन्ना केन्ना कोण आमच्यानी वयस्क व्यक्ती सुद्दां पांय पडपाक येता. पूण हे डेली हांव कपडे घालतलो, ऑफिसानूय हे कपडे, घरा कडेन येयले हेच कपडे, न्हिदतना हेच कपडे, परतून फाल्यां सकाळीं हेच कपडे घालतलो. कित्याक? कित्याक कितें तरी डिफरंट जाय. कित्याक सांग डिफरंट जाय? कित्याक आमी आनंद सोदतात, सूख सोदतात. म्हणून आमकां वेगळे वेगळे जाय. तुम्ही पयल्या एडवर्टायझींग जी कंपनी आसता एडवर्टायज करता ते एक्चुअली कितें विकतात खबर आसा तुमकां? ते प्रोडक्ट विकना, कितें विकतात सांग? हॅपीनस विकतात. आमी खूश जावपा खातीर त्यो व्यक्ती घेतात, त्यो वस्तू घेतात आनी ते आमचे कडेन येतात आनी सांगतात की घेयात घेयात घेयात. एक्चुअली ते कितें विकतात?
हॅपीनेस विकता. हॅपीनेस जी गोष्ट आसा ती खूब रेअर आसा काय ना रेअर आसा. सूख ही ह्या संवसारांतली सगळ्यात दुर्लभ अशी गजाल आसा. म्हणून सगळे जाण विकतात, घेयात घेयात घेयात. सूख हे खूब महत्वपूर्ण आसा. आमकां दिसता आमी वस्त घेता, पूण आमी कितें घेता? एन्जॉयमेंट घेता, सूख घेवपाचो प्रयत्न करता. ज्या जाग्यार डिमांड आसता थंयच सप्लाय आसता. आनी ती खुशालकाय एक्चुअली खंय आसा? ह्या वस्तून आसा? खंय आसा? आमच्या हृदयान भितर, आमच्या काळजान भितरूच सूख आसा. आणि हे सूख प्राप्त करपाचो मार्ग म्हणजे भक्ती मार्ग. खुशालकाय प्राप्त करपाक आमी कितें करपाक जाय? भक्तिमय सेवा. जेन्ना आमी भक्ती करतले तेन्नाच आमी खरें खुशाल जातले. तर भक्तीची जी तुलना आसा ती एका वाली कडेन केल्ली गेली आसा. वाल कसली खावपाची वाल? वाल म्हणजे लता. लता म्हणजे पूण केळू समजता. वेल वेल. झाड आनी वेला भितर कितें फरक आसा? झाड स्वता वाडपाक शकता, पूण वेलीक कितें जाय? आधार जाय, सपोर्ट जाय, आधाराची गरज आसा. ह्याच भशेन भक्तीची तुलना वेली कडेन केल्ली आसा आनी वेलीक आधार म्हणजे कृतज्ञता, ग्रॅटिट्यूड. आमच्या हृदयात ग्रॅटिट्यूड आसपाक जाय, तेन्नाच भक्तीक कितें मेळटा? भक्ती लताक कितें मेळटा? आधार मेळटा, सपोर्ट मेळटा. कोणा बद्दल आमी कृतज्ञता आसपाक जाय? कृतज्ञ आसपाक जाय कोणा बद्दल? भगवंता बद्दल, भक्ता बद्दल. आनी आमकां जें कितें मेळ्ळां तेच्या बद्दल आमी कृतज्ञ आसपाक जाय. विदाउट ग्रॅटिट्यूड, विदाउट कृतज्ञता भक्ती संभव ना. भक्ती टिकपाक शकना. भक्तीन आमी केन्नाच प्रगती करपाक शकना. कित्याक तर ह्या भौतीक जगान आनी आध्यात्मीक जगान जो मेन भेद आसा, डिफरन्स आसा, तें म्हणजे भौतीक जगान आमी स्वताक कितें समजता? स्वामी समजतात. स्वताक आमी केंद्रबिंदू मानतात. आनी आध्यात्मीक जगान भगवंताक केंद्रबिंदू समजतात. तर कोणे कोणे भगवद्गीता वाचल्या? पूर्ण नाका वाचूं, मातशे भगवद्गीते बद्दल कोणाक कोणाक खबर आसा? हात वयर काडा. तर कोणे कोणाक सांगली भगवद्गीता? अर्जुनान द्रौपदीक सांगली. कृष्णान म्हाका सांगली ना? अर्जुनाक सांगली. आमकां सगळ्यांक सांगली एक्चुअली. तर कृष्णान अर्जुनाक कितें सांगलें? कसो बाण मारपाचो, कशी गदा उबारपाची, कसो रथ फुडें व्हरपाचो, कशें पॉलिटिक्स करपाचें हें शिकयलें. कितें सांगलें? तर तुजो लक्ष कितें आसा तें ताका दाखोवन दिलें. आनी आतां आपल्या केंद्र कर आनी कितें कर? जेवण कर, युद्ध कर. कितें कर? युद्ध कर. तर हेका म्हणटात धर्म. भगवंताक केंद्र करून जे कितें आमी करतात ताका म्हणटात धर्म. तर हें भगवान श्री कृष्णान अर्जुनाक सांगलें. आमची सुद्दां जी वाट आसा भक्तीन कशी वयता? जेन्ना आमी पूर्णपणे निस्वार्थ जावन सेवा करतले तेन्नाच आमची वाट जी आसा ती भक्तीची मुखार सरतली.
जे मेरेन आमी स्वार्थी आसतले ते मेरेन भक्ती करपाक पावपाना. तर भौतिक जगात प्रत्येक व्यक्ती स्वार्थी असता काय ना? असता. तुम्ही सहमत आसा? सगळ्यांनी स्वार्थी आसा काय ना? भुरगीं सुद्धा स्वार्थी आसा. तर भुरग्याचे तुम्ही खेळणी काढून दाखयात, कितें जातलें? वर्ल्ड वॉर 3 जातलो. तर भुरगीं सगळे माथ्यार घेवन बसतली, सगळे हालयतली. तर हो भौतिक जगाचो स्वभाव आसा की आमी सगळ्यांना स्वार्थी आसा. तर एकदां हांवें टीव्हीचेर पळयलें की एक 3 व्यक्ती एकामेकाचेर खुर्च्यो मारताले. खुबशे व्यक्ती आशिल्ले 3 कित्याक एकामेकाचेर खुर्ची मारताले खूब वर्सां पयलीं. तर हांवें कोणाक तरी विचारलें शाळेंत की हें कितें चल्लां? तेन्ना हांव मातसो ल्हान आशिल्लो. तर म्हणपाक लागले इंडियन पार्लिमेंट आनी पॉलिटिशियन कितें करता? एकामेकाचेर खुर्च्यो मारता. तर कित्याक हें अशें करता जाल्यार कित्याक सगळे स्वार्थी आशिल्ले. आपलो स्वार्थ साधना म्हणून तेंचे भितर कितें जाल्लें? वाद विवाद. इतलो वाद की पार्लिमेंटान सुद्दां ते एकामेकाचेर खुर्च्यो मारता. तेंचें कार्य कितें? देश सांबाळप. पूण ते कितें करतात? तेच खंय धरतात. अशे व्यक्ती देश सांबाळपाक शकतात? तर जे मेरेन व्यक्ती सेल्फलेस जायना, जे मेरेन आमी कृष्णा कॉन्शियस जायना, त्या मेरेन थंय केन्नाच जगान सुख किंवा शांती येवपाक शकना. जे मेरेन व्यक्ती सगळे व्यक्ती पूर्णपणे निस्वार्थ जायना, त्या मेरेन केन्नाच शांती येवपाना. आसा शक्य शांती? तर आताचे जे व्यक्ती आसा इतले स्वार्थी जाल्यात की आमचे भितरले जे फिलिंग्स, इमोशन्स आसा ते सुद्दां मेल्यात. स्वताचो स्वार्थ सादोवपाक कोण कोणाची हत्या सुद्दां करपाक फाटी ना. थोडे कडेन लोक कितले स्वार्थी आसात की तांकां रडपाक सुद्दां येना. म्हणजे जेन्ना आमच्या भारतांत सोड आमच्या गोंयांत, आमच्या गांवांत जेन्ना कोणी मरतात तेन्ना व्यक्ती रडटात तेन्ना खूब रडटात. पूण अशे जागे आसात ज्या जाग्यार रडपाक स्पेशल टीम आपोवची पडटा. म्हणजे एक टीम येता जे सारके नैसर्गिक रूपान रडोन दाखयतात आनी ते रडटा ते पळोवन म्हाका मातशे इमोशन्स भायर येता आनी हांव सुद्दां दोळ्यांतल्यान दुकां काडटा. रडपाक काय ना, म्हणजे आपोवचें पडना अशे व्यक्तीक रडपाक. अशे व्यक्ती स्वार्थी जाल्ले आसात. तर आमी निस्वार्थ जावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तर एकदां एक गुरू आपल्या 4 शिष्यांक सांगता की चलात, भायर चलात आनी कोणाची मदत करा, कितें तरी करात. तांकां धाडटा आनी ते थोड्या दिसांनी, थोड्या वेळान किंवा थोड्या दिसांनी म्हणपाक येता, परत येता. तर तांकां गुरू विचारता की तुमी कितें केलें? तर एकटो म्हणटा की हांवें एका जाणट्या बायलेक रस्तो क्रॉस करपाक मदत केली. तर दुसऱ्याक विचारता तुवें कितें केलें? तो म्हणटा हांवें सुद्दां एका जाणट्या बायलेक रस्तो क्रॉस करपाक मदत केली. तिसऱ्याक विचारता तुवें कितें केलें? हांवें सुद्दां एका जाणट्या बायलेक रस्तो क्रॉस करपाक मदत केली. चवथ्याक विचारता, चवथोय बी तेच सांगता. आनी तुमी 4य जाणांनी सेम सेवा कशी केली? तर आमी 4य जाणांनी एकूच बायलेक रस्तो क्रॉस करपाक मदत केली. तर कित्याक? ती रस्तो क्रॉस करपाक तयारूच नाशिल्ली. जबरदस्ती. तर आमचो स्वार्थ सादोवपाक कितेंय करता, आमी मदत केली दाखोवपाक. तर अशे तरेन व्यक्ती निस्वार्थी जाल्ले आसात.
तर आमी कृतज्ञ जावपाक जाय. आमकां हें खबर आसपाक जाय की जे मेरेन आमी सेल्फलेस सर्वीस करना, प्रेमपूर्वक दुसऱ्याची सेवा करना, ते मेरेन आमी जिवनात केन्नाच संतुश्ट जावपाक शकना. तर ह्या समाजान प्रत्येका कडेन दोन रोल आसात. कसले? पापाचे वेज रोल म्हणजे कितें? कोंकणी हिंदी मिडिया हां तूं कितें रोल आय हॅव 2 रोल्स टू प्ले म्हणजे कितें? हां पात्र. तर दोन आमचे कडेन रोल आसा. तर एक म्हणजे आमी सेवा स्वीकार करतात आणि दुसरे म्हणजे आमी कितें तरी समाजाक योगदान दिता. तर कोण व्यक्ती म्हणपाक शकना की हांव फक्त योगदान दिता आनी समाजा कडल्यान कांयच घेयना. आसा तसो कोण व्यक्ती जो फक्त दिता कांयच घेयना इन रिटर्न, आनी कोण म्हणपाकूय बी शकना की हांव फक्त घेत आसा हांव कांय दिना. कितें ना कितें तरी आमकां योगदान दिवचेंच पडटा. त्या खातीर आमी इतले कृतज्ञ आसपाक जाय की आमकां प्रत्येक क्षणाक याद जावपाक जाय की आमकां कितें मेळ्ळें, कितें मेळ्ळां. जे मेरेन आमी कृतज्ञ जावपाना, कृतज्ञता व्यक्त करपाना, त्या मेरेन आमी संतुश्ट जावपाना आनी त्या मेरेन देवाची भक्ती सुद्दां आमी करपाक पावपाना. आध्यात्मीक जिवनान आमी प्रवेश करपाक पावपाना. आध्यात्मीक जिवनान प्रवेश करपाची मूलभूत पात्रता म्हणजे कितें? हृदयान कृतज्ञता आसपाक जाय. आमी जे कितें घेतात, जे आमी घेतात तें तरी आमकां खबर आसपाक जाय की आमी कितें घेतात. ह्या जगा कडल्यान आमी कितें घेतात हें आमकां खबर आसपाक जाय. कोण उदाहरण दिवपाक शकता आमी कितें घेतात? कितें घेतात आमी? कितलो टायम खंयचे भशेन टायम दियात? तुमी सांगता त्या टायमार बंद. तर संजना माताजी सांगता तो टायम फिक्स कितलो? आतां 9:10 जाले. 9:30 ओके. सगळ्यांक 30 काय 20 कितले जाणां म्हणटात? तर हांव 20 ट्राय करता. फाटल्यान 20 एकटोच तूं व्हरलो एकटोच. तर कोण भिवून म्हणपाना, बिनधास्त सांगपाचें 9:20 बंद करया. 9:20 तर बेगीन सांगात आमी कितें कितें घेतात ज्या खातीर आमी कृतज्ञ आसपाक जाय. कितें घेतात? कितें कितें आमकां मेळ्ळां? तुमकां कितें मेळ्ळां? म्हाका काय बरी घडयाळ मेळ्ळी, गिफ्ट मेळ्ळें. 20,000ची घडयाळ गिफ्ट मेळ्ळें. एक जस्ट उदाहरण दिलें. कितें कितें आसा मेळ्ळां आमकां? आरोग्य मेळ्ळां. आनी कितें आसा? म्हाजी बायल बरी तकली हलयता पूण तेजी मानूच जडना सारकी. आरोग्य सारकें 40 जालें की आरोग्य तें कशें सांबाळप आमचेर आसा. पूण आमकां मेळ्ळेलें आसा आरोग्य. आनी कितें? घर आसा, बरें घर आसा. आनी कितें आसा? हां आयतार बुधवार उजवाड. वा कितें आन्सर. खरें वारो, परिवार, उदक, क्लीन उदक. अशे काही व्यक्ती आसा जांकां पिवपाक उदक मेळना, कोणाक रावपाक घर ना, न्हिदपाक सुद्दां जागो ना अशी परिस्थिती आसा थोड्यांची. लायट मेळना म्हणजे उजवाड. फ्रेंड्स ना आमचे कडेन आसा काय ना. थोडे अशे व्यक्ती आसा जे सामके एकटे आसा. तर अशें म्हणटात की इफ यू टॉक टू वॉल्स इट इज ओके. जर आमी वण्टी कडेन उलोवपाक लागले जाल्यार इट इज ओके.
But if walls are talking to you, then you need a कोणता आहे सायक्रेटिस्ट जाय. तर असे सुद्धा व्यक्ती आसा. तर आमचे कडेन फ्रेंड्स आसा, फॅमिली आसा, सुंदर असो नेचर आसा. हेजे खातीर आमी कृतज्ञ आसपाक जाय. पण जे मेरेन आमी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता त्या मेरेन समोरच्या व्यक्तीक आमच्या कडल्यान कितें मेळपाना, खरो जो जे रिलेशन आसा तेजो भाव समजपाना. त्या खातीर ग्रेटिट्यूड व्यक्त करप खूब गरजेचें आसा. तर एक पुस्तक आसा 5 लँग्वेजीस ऑफ लव. हेजेर हांव सांगपाक सोदतालो, प्रयत्न करता 7-8 मिनटांनी जाता जाल्यार. तर 5 सायन्स किंवा 5 लँग्वेजीस ऑफ लव. तर लव किंवा प्रेम कसो एक्सपिरियन्स करपाक शकता. पयली सायन म्हणजे बाय टच, स्पर्श. तुमी कितें म्हणलें अशें टॉक, त्या टॉकाचेर घेवया. तर आमी प्रेम कसो अनुभव करपाक शकता. स्पर्श. तर हेजो अर्थ आमी कसो समजून घेवप सांगता. तर ल्हान जे भुरगे जन्मान आयिल्ले आसा ताका खबर आसा आपली आवय कोण ती. जो आपल्या आवयचें दूध पिता तो कसो वळखता आपल्या आवयक. जस्ट बाय टच, स्पर्श. प्रेमाचें प्रतीक आसा. तर आमी कशे अनुभव करपाक शकता बाय टच लव, कोण सांगपाक शकता. कृष्ण जो भगवंत आसा आमचेर प्रेम करता थ्रू हिज टच. तो आमकां स्पर्श करता. हे आमी कशे अनुभव करपाक शकता. सुर्याची किरणां जेन्ना आमचेर पडटा, चंद्राचो उजवाड किंवा चंद्राची शीतलता, चंद्राचो प्रकाश आमचेर पडप म्हणजे भगवंताचो टच आसा. उदक, वारें जशें माताजीन सांगलें सगळें, हो भगवंताचो स्पर्श आसा. तर भगवंत आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान स्पर्श करता. तो आमी अनुभव करपाक जाय. तर दुसरी जी गजाल आसा तर तेजे पयलीं एक हांव उदाहरण दिता. जेन्ना फाटल्या आठवड्याक थोडे दीस पयलीं आमी कसलो उत्सव मनयलो. गोवर्धन पुजा. तर जेन्ना भगवंतान गोवर्धन उबारलो तेन्ना वयल्यान इंद्र कितें करतालो. पावस सोडटालो, सारकें वारें वादळ. पूण पोंदच्यान भगवंतान गोवर्धनाक आपल्या बारीकशा बोटान कितें केल्लें. स्पर्श केल्लो. त्या स्पर्शान गोवर्धन खूब आनंदीत जालो. ताका कांयच फरक पडनालो वयर कितें जातालें. त्याच भशेन आमच्या सुद्दां जिवनांत खूब कितें कितें जावपाक शकता. पूण आमी जेन्ना फीडबॅक दवरता मातशें दी माताजी. पूण जेन्ना आमी ह्या फीडबॅकांत हात घालून ह्या बिड्सान जेन्ना स्पर्श करतले आनी कितें म्हणटले. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तेन्ना आमी कोणाक स्पर्श करता. भगवान श्री कृष्ण किंवा भगवान श्री कृष्ण आमकां स्पर्श करता. ह्या भशेन आमी भगवंताचो स्पर्श अनुभव करपाक शकता. दुसरी सायन ऑफ लव कितें. वेळ दिवप. जे व्यक्तीचेर आमी प्रेम करता ताका वेळ दिवप. कृष्ण आमकां वेळ दिवपाक रेडी आसा. एग्जाम्पल कोण सांगपाक शकता. तर आमी जर उलटें एग्जाम्पल रोखडेंच सांगपाक शकता न्ही की आपल्या कितले फोन केलो तो आपल्याक मेळपाकूच येना.
कितल्यो मेसेजीस घातल्यो आपल्या रिप्लाय करना आपल्या टायमच दिना पूण कृष्ण आमकां वेळ दिवपाक रेडी आसा आमची वाट पळयता कशें सांग तर उदाहरण दिता आमी शास्त्र सांगता की आमी एक ल्हान भुरगीं कशी आसा कोण आसा ल्हान भुरगीं तर भुरगीं बापायक सांगता की आमकां खेळपाक खंय व्हर सावड्ड्यार गार्डन बरें केलां नवें त्या गार्डनान आमकां व्हर किंवा कॅफे बरें आसा न्ही खेळपाकूय बरें मेळटा तर केपें आमकां गार्डनाक व्हर तर बापूय भुरग्यांक घेवन गार्डनान वयता आनी भुरगीं खेळपाक लागता खेळटा खेळटा भुरग्यांक भरपूर आनंद येता आनी भुरगीं मेळटा पूण बापूय सोंप्यार बसून भुरग्यांची वाट पळयता तर हळू कितें जाता सूर्य देंवत वयता तिळसाण जाता बाकीचीं भुरगीं वयता तेन्ना भुरग्यांक कोणाची याद जाता बापायची याद जाता तेन्ना भुरगीं परतून येवन पळयता तर बापूय सोंप्यार बसलेलो आसा भुरग्यांक घेवन खंय वचपाक घरा वचपाक त्याच भशेन भगवान श्री कृष्णाची वाट पळयतात आनी आमी खेळत आसा ह्या भौतीक संवसारान आमी खेळत आसा आमचो बापूय आमची वाट पळयता सोंप्यार बसून केन्ना येतलो आनी हेका कोण घरा घेवन वयतलो तर डिटेल सांगना हांवें तुमकां तिसरी जी लँग्वेज आसा ती म्हणजे एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन म्हणजे कितें कितें प्रशंसा प्रशंसा तिसरी जी सायन आसा प्रेमाची ती म्हणजे प्रशंसा करप घोव बायले मदीं केन्ना केन्ना जाता न्ही बायल म्हणटा तूं केन्ना म्हाजी प्रशंसाच करना हांव कितले बरे बरे डीश करता तूं केन्नाच म्हणना की बेस्ट जाला तर हांव पयर म्हाज्या बायलेक म्हणटालो की म्हाका सद्दां सगळे भक्त म्हणटात की तुवें बरें किर्तन केलें तूं केन्ना म्हणना म्हणून ती म्हणटा ती बरो ना तुका तर आमी दुसऱ्यांची प्रशंसा करप हें खूब म्हत्वपूर्ण आसा जेन्ना खंयच्याय रिलेशनान जेन्ना आमी आसा तेन्ना दुसऱ्यांक जर आमी वेल्यू दिना जर प्रशंसा करना जाल्यार रिलेशन जें आसा तें चड बिल्डअप जावपाक पावना अशें शास्त्रान वर्णन केलें आसा त्या खातीर प्रशंसा करप खूब म्हत्वपूर्ण आसा त्याच भशेन भगवान श्री कृष्ण सुद्दां आमी जो प्रयास करता भगवंताक प्राप्त करपाक तेजी भगवान प्रशंसा करता तर तुमी गोप कुमाराची काणी आयकल्या कोणी आयकल्या गोप कुमार आयकुना तर परमपूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराजाची एक कथा आसा खूब सुंदर बृहद भागवतान हेजें वर्णन केलें आसा तर गोप कुमार एक भुरगो भगवंताक सोदपाक वयता कथा सांगना डायरेक्ट सांगता की भरपूर प्रयास करून ह्या लोकाच्यान ब्रह्मलोकाच्यान स्वर्गलोकाच्यान विचार ते शेवटी भगवंता फुड्यान पावता आनी तो जेन्ना गोलोक धामांत पावता तेन्ना भगवंताक पळोवन तो इतलो आनंदीत जाता आनी दोगांय भगवंत आनी गोप कुमार एकामेकाक आलिंगन दितात आनी व्हडल्या व्हडल्यान रडपाक लागता आनी दोगांय बेशुद्ध जावन पडटात भगवंत कृष्ण सुद्दां बेशुद्ध जाता तर गोप कुमारान भरपूर कश्ट घेतलेले आसता तेन्ना तो गोप कुमार कृष्णाक विचारता खूब इम्पॉर्टंट आयतात गोप कुमार भगवंत श्री कृष्णाक विचारता की हांव भौतीक जगात आशिल्लो आनी हांव एक सादारण जीव आसा हांव खूब पयस आशिल्लो आनी हांव रडटा कित्याक तर खूब तेंपान परतून हांवें तुका प्राप्त केलो हांव तुज्या फुड्यान पावलो त्या खातीर हांव रडटा पूण तूं कित्याक रडटा तूं कित्याक बेशुद्ध जालो तेन्ना भगवान श्री कृष्ण म्हणटा की पळय तुवें जितले त्रास केल्ले जितले प्रयास घेतलेले म्हाका प्राप्त करपाक म्हाका ते सगळे याद जाता तूं कदाचित विसरलो आसतलो पूण आपूण केन्नाच विसरना त्या खातीर तुज्या प्रेमान हांव बेशुद्ध जालो अशे तरेन भगवंत सुद्दां आमची वाट पळयतात तुमी सगळीं हांगा आसा जमल्यात कोण म्हणटा 9:20 कोण म्हणटा 9:30 चल 7 कथा आसा सत्संग चालू आसा पूण फक्त तुमकांच
खबर आसा किंवा कृष्णाक खबर आसा की तुमी खंयच्या परिस्थितीन हांगा आयिल्लीं आसा. खंयच्या परिस्थितीन तुमी हांगा आसा फक्त भगवंताक खबर आसा आनी कोणाक खबर आसा? तुमकां खबर आसा. तर कोणाच्या जिवाक कदाचित बरें नासतलें तरी सुद्दां तुमी प्रयास करून हांगा आयिल्लीं. तर कोण घोव बायले कडेन झगडून आयलो आसतलो, आसा कोण असो? तर कोण बायल घोवा कडेन झगडून आयलो आसतलो. कोण कामार खूब त्रास घेवन आयलो आसतलो. कोण बॉसाची तापोवणी खावन आयलो आसतलो. आनी हे सगळे जे सॅक्रिफायस तुमी केल्या, त्याग केल्या, ते कोणाक खबर आसा? भगवान श्री कृष्णाक खबर आसा. आनी भगवान श्री कृष्ण तुमची प्रशंसा करता. भगवान म्हणटा की पत्रम पुष्पम फलम तोयम. आपल्याक एक सादें पत्र, आपल्याक एक सादें पान दिल्यार आपूण खुश. यद करोशी यद अश्नाशी यद जुहोशी ददाशी. कितें म्हणटा भगवान? यद तपस्यसि कौन्तेय. कितें म्हणटा मुखार? तत् करस्व मदर्पणम. तूं जें कितें करता आपल्याक फक्त अर्पण केल्यार आपूण खुश. तर पुराणांत खंय कथा येता, एका व्यक्तीन जीवनांत भरपूर पाप केल्ले आनी तेजो मरणाचो टायम येयलो, मरणाच्या खाटीर आशिल्लो. आनी तेन्ना तो आपल्या सेवकाक सांगता की हांवें भरपूर पाप केल्ले आसा, पूण आतां आपल्याक दिसता की शेवट आयलो, आपल्याक देवाचें नांव घेवचें. त्या खातीर कितें कर, बाजारांत वचांनी कितें कर, इस्कॉन सेंटरांत वचांनी आपल्याक एक बिड्स घेवन यो. आनी तो बिड्स घेवन येवचे पयलीं हो व्यक्ती हरी बोल टाटा. पूण भगवंत तेका, पुराणाची कथा, भगवंत तेका दुसरो अवसर दिता भक्ती करपाची. तेणें भगवंताचें नांव घेवना, जपा करुना, जपा करपाची इच्छा मात्र केली, पूण भगवंतान तेका दुसरो चान्स दिलो. इतलो प्रेम करता. चवथी आनी पांचवी जी सायन आसा ऑफ लव ती सांगून सोंपयता. चवथी सायन किंवा चवथें लक्षण म्हणजे गिफ्ट दिवप एकामेकाक. गिफ्ट दिवप. कशें गिफ्ट दिवप? प्लॅन करून बरें गिफ्ट दिवपाक जाय. तर एकदां एक व्यक्ती आपली 50वी मॅरेज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता, तितल्यारी गोल्डन जुबली 50th एनिवर्सरी. तर लोक विचारपाक लागले की तुवें आपल्या बायलेक कितें गिफ्ट दिल्लें, कितें तूं गिफ्ट दिता बायलेक, तुमचो संवसार इतलो बरो चल्ला. तर तो म्हणटा की फर्स्ट एनिवर्सरीक आपूण आपल्या बायलेक घेवन स्वित्झर्लंडाक गेल्लो. खंय? स्वित्झर्लंडाक. तर मागीर इतले वर्सां तुवें कितें केलें? म्हणटा मागीर इतले वर्सां म्हाजी बायल आजून स्वित्झर्लंडाक आशिल्ली. 50 वर्सांनी 50 वर्सांनी आपूण तिका घेवन आयला. तर हें आयकून पुराणाची एग्जाम्पल तेणें दिलें. हें आयकून म्हाका ती वीर जारा पिक्चराची याद जाली. तेरे लिए हम हैं जिये बस तेरे लिए. तर कित्याक तो 50 वर्सां बायलेक स्वित्झर्लंडाक व्हरून रावलो? कृष्ण सुद्दां आमकां गिफ्ट दिता, जे आमी सुरवातीक चर्चा केली. कितें? बरें आरोग्य, बरी फॅमिली, बरो लायफ पार्टनर, बरी सुंदर भुरगीं, मस्ती भुरग्यांक आनंद आसा न्ही. मस्तीपणां करता भुरगे, शांत उरतात, मज्जा येता. कितलो सुंदर नेचर. भगवंत सुद्दां आमकां खूब बरें बरें गिफ्ट दिता. आनी जे लास्ट जे प्रेमाचें प्रतीक आसा तें म्हणजे सेवा. तर प्रत्येक व्यक्तीन, प्रत्येक नात्यान सेवा ही खूब महत्वाची आसा. जशें प्रभुजीन पयलींच सांगलें, सेवा. तर सेवा बगर खंयचेच नातें केन्नाच टिकपाकूच शकना. नो सेवा नो रिलेशन, नो सेवा नो ट्रू लव. खरो प्रेम ना. ज्या जाग्यार सेवा ना थंय खरो प्रेम ना. तर कृष्ण आमच्या खातीर कितेंय करपाक तयार आसा. जेन्ना महाभारताचें युद्ध ठरता, कृष्ण मॅसेंजर जाता दुर्योधन आनी पांडवां मदीं. तर पोस्टमॅनाक कोण केन्ना वॅल्यू दिना?
तर अशी सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करतात. दुर्योधन कृष्णाक इम्प्रेस करपा खातीर आपल्या सायडीन येवचे म्हणून 56 भोग करता. कृष्णा खातीर कितें करता, 56 भोग करता आनी आपल्या फुड्यान आमगेर जेवपाक यो म्हणटा. तेन्ना भगवान श्री कृष्ण सांगता की जो माझ्या भक्तांची ईर्ष्या करता अशा व्यक्तीच्या घरान आपण केन्नाच अन्न स्वीकार करपाक. पांडवा खातीर आपण आपले जीवन दिवपाक तयार आसा अशें भगवान श्री कृष्ण दुर्योधनाक सांगता. दुर्योधन म्हणटा की जे माझे सैनीक आसा ते म्हाजे खातीर जीव दिवपाक तयार आसा, पूण एक्चुअली ते तेजे खातीर जीव दिवपाक तयार ना. हांगा भगवान श्री कृष्ण आपल्या भक्तां खातीर कितेंय करपाक तयार आसा. एक सुंदर अशें भजन आसा पळय. दुर्योधन का मेवा त्यागे शाक विदुर धन खायो सबसे ऊंची प्रेम सगाई. तर दुर्योधन का मेवा त्यागो आनी शाक विदुर घर खायो. विदुराली जी आसा ती केळे सोलता आनी भगवंताक केळे सायडीन धरून केळ्याची साल खावयता. इतल्या प्रेमान खावयता की भगवंत ती साल सुद्दां खाता. दुर्योधनाचो 56 भोग आपल्या नाका. कितें जाय भगवंताक प्रेम जाय. खूब सुंदर भजन आसा तें हांव एक्चुअली म्हणपाचो आशिल्लो तेजे कडवें. तर ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियत नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई. इतलो प्रेम करतालो की गोपियां सांगताली की तूं आमकां नाचून दाखयलें तुका आमी थोडेशे मखन दिता. आनी भगवान श्री कृष्ण तांकां नाचून दाखयताले. तर शेवटी एक लास्ट उदाहरण दिता आनी हांव सोंपयता. तर एक प्रेमी आनी प्रेमिका एक व्यक्ती एक चेडवाचेर प्रेम करता. आमकां बरें समजतलें उदाहरण. समजा म्हाका तुमी यंग समजा अजून लग्न जावना आनी तें सुंदर चलया बायक म्हजी म्हाका तें खूब आवडटा आनी हांव ताका प्रपोज करपाक सोदतां. जाल्यार हांव कितें करता ताका वॉट्सॅपार मेसेज धाडटा. आय लायक यू किंवा आय लव यू आय वॉन्ट टू मॅरी यू. समजा जर ताका हांव आवडना तें कितें करतले, आय डोंट लायक कितें म्हणटले पयलींच म्हणलें तशें आय डोंट लायक यू. तरी सुद्दां हांव मेसेज घालता. कितें करतले ते म्हाका वॉट्सॅपार ब्लॉक करतले. मागीर हांव ताका फेसबुकार सोदपाक ट्राय करतलें. फेसबुकार ते सुद्दां म्हाका कितें करतले ब्लॉक करतले. हांव ताका मेल धाडटलो. कितें करतले ब्लॉक करतले. मागीर ताका हांव इंस्टाग्रामार मेसेज धाडटलो. इंस्टाग्रामार सुद्दां म्हाका ते ब्लॉक 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 ब्लॉक. तरी पूण हांव म्हाजे प्रयत्न सोडना. केन्ना तरी एक दीस म्हाका रिप्लाय येता. समजा म्हाका तेचो रिप्लाय येयलो. कितें जातलें सांग म्हाजें कितें जातलें. तितलो हांव खूश जातलो. हांव सारको नाचपाक लागतलो. त्याच भशेन भगवान श्री कृष्णाचो आनी आमचो संबंध आसा. तुमकां हांगा कितें समजलें ह्या संबंधा वयल्यान आमचो आनी भगवान श्री कृष्णाचो संबंध कितें आसा. कोण आतां हो भगवान श्री कृष्णाचो चलो काय की चली. ह्या उदाहरणा वयल्यान भगवान श्री कृष्ण तो चलो काय चली. चली. तर भगवान श्री कृष्ण आमकां कितलेशेच संदेश धाडटा. थर्सडे सत्संग ब्लॉग. मंडे सत्संग ब्लॉग. मंगळारती आपयता रे नाका. जपा सकाळी फुडें 4:30 नाका ब्लॉग. पूण जेन्ना आमी ह्या बीड बॅगान हात घालतले आनी कितें म्हणटले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. जेन्ना ह्या बीड बॅगान घालून आमी भगवान श्री कृष्णा कडेन संपर्क साधपाचो प्रयत्न करतलो तेन्ना भगवान श्री कृष्ण आमच्या जिबेर नाचपाक लागतले.
ते खुश जातले भगवान जेन्ना आमी प्रयत्न करतले भगवंता कडेन संबंध स्थापीत करपाक भगवंत आमकां आपयता भगवद्गीता भागवत ती सुंदर सुंदर लिला आमी कितें करता भगवद्गीता आज आसूं याद जालां आज आसूं भागवता आज आपूण लेट पावला आतां कितें सत्संगाक वचूं जेन्ना आमी प्रयास करतले ह्या फीडबॅकान घालून भगवंताचें नांव घेवपाक आमी प्रयत्न करतले तेन्ना भगवंत इतले खूश जातले जसो की तो चलो त्या चलये खातीर खूश जालो तेन्ना भगवंत आमच्या खरें जिबेर नाचपाक लागतले असो भगवंत आमच्या खातीर रावला इतलो प्रेम भगवंत आमचेर करता आमचे खातीर कसलीय सेवा करपाक रेडी आसा आमी फक्त कितें करपाक जाय प्रयास करपाक जाय आमी कृतज्ञ जावपाक जाय भगवंतान आमकां कितें कितें दिल्लें आसा आमी हांगा येवन बेश्टेच येवपाक जाय म्हणून येवन खुर्च्यो तापोवन म्हणटात ते तशें आमी कोणाक खुर्ची तापयना ते पॉलिटिशियन लोक किंवा बाकीच्या मिटिंगेक खुर्च्यो तापोवन वयतात तशें हांगा जायना आमी प्रयत्न करपाक जाय की आमी जें कितें शिकतात तें आमच्या जिवनांत आत्मसात करतले कृष्णाक आमच्या हृदयान हाडटले हे आमी प्रयत्न करपाक जाय आमी एक पावल घातल्यार भगवान श्री कृष्ण 100 पावल फुडें घालतात तर आयच्यान आमी प्रयत्न करूया की आमी चडांत चड देवाचें नाम स्मरण करतले भगवंताच्या नांवाचो जप करतले आनी भगवंत ज्या आतुरतेन आमकां रावला ती आतुरता आमच्या हृदयात उत्पन्न जावची म्हणून आमी प्रार्थना करूया तर सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद हरे कृष्ण कोणाक कितें प्रश्न बीन आसा